गोंयान आमच्या एक बीजेपीची कार्यकर्त्या बीजेपीची लीडर हरियाणाची हांगा येवन तिजें मरण जाता। आमी पयलीं स्टार्टिंग आमी लोकांचे कोणाचे कितें विचारपाक वचूना, कारण ते बीजेपीचे कार्यकर्ता आसा म्हणून। गोंयान तेंचे सरकार आसा, दिल्ली तेंचे सरकार आसा, पण एखाद्या बायलेक दिसान दीस तेजो भाव आरोप करीत आसा, हेका लागून आज हांव हांगा येयला सगळी चौकशी व्यवस्थित करूया अशें म्हणून। आता तेजो भाव सांगता आपल्या भयणीक रेप जाला म्हणून, दुसरो सांगता तेका हेवी ड्रग्स दिला म्हणून। म्हणजे गोंयाचें नांव दिसान दीस पिड्ड्यार जाता। तुम्ही पळयलें ह्या वर्सभरा भितर कितले तरी बायलांचे न्ही अशे मर्डर जाल्ली आसा। ती आमची फरिदाबादाची एक आसा गुप्ताजी, मागीर आतां ही सोनाली, दुसरे आमचे सिद्धी नायक, या अशे बायलांक एक एक हांगा हे जाता आसा। आनी गृह खातें आसा आमच्या प्रमोद चीफ मिनिस्टरा कडेन, आनी तोय तेजेय कांय हांगासर लक्ष ना। तोय डडडीत सांगता हार्ट एटॅक येवन मेली, उदकान बुडोवन मेली, असले सरळ डायरेक्ट हे लोक आरोप करता। बायलेचे कितें पोस्टमॉर्टम करनासतना कितें करिनासतना जावं डीजी जावं चीफ मिनिस्टर यांच्यांनी हो स्टेटमेंट दिवप खरें म्हटल्यार त्या लोकांक मागीर तर्क वितर्क जाता। अरे यांच्यांनी अशें सांगलें म्हणजे पयलींच हे लोक केस पालोवपाक सोदता काय कितें अशें आमकां दिसता पडटा। आज आमकां गोंयान हेवी ड्रग्स बी सगळे चल्लेले आसा, ज्या रितीने हांगा ड्रग्स विकले जाता आनी मुद्दम हे लोक हांगासर येवन हे ड्रग्सा बद्दल बी अशें कितें उलयता, जेन्ना अशें दिसता की गोंयान आमचे हे ड्रग्स जे चल्लेले आसा हेका लागून सरकार कांयच करचो नाका कितें, हे घेवन आमची बायलां मरत वयतली आनी बायलांचो मर्डर जायत वयतलो, सरकाराचें हेतून अजिबात लक्ष ना। हांव एक म्हणूंक सोदता की तेंची कार्यकर्ता आसून जर सरकाराक हेजेर कांय लक्ष घालपाचें ना जाल्यार आम आदमीचें कितें जातलें, बाकीचे गरीब बायलांचें कितें जातलें। तेंची आतां खरें म्हणलें जाल्यार त्याच दिसा तिका पोस्टमॉर्टम बी हे करून तिचो FIR सगळे रजिस्टर जावपाक जाय। तेजे भावाचो डिमांड आसा की पयलीं FIR कर आनी मागीर पोस्टमॉर्टम कर म्हणून, पण FIR करूंक ना पण पोस्टमॉर्टम जालें। तेजो भाव आनी एक सांगता की आमी परत थंयसर व्हरतले, तुमचेर आमकां विश्वास ना आनी आमी दिल्ली व्हरतले आनी थंय पोस्टमॉर्टम। कितपर्यंत बरोबर आसा हे बरोबर ना, कारण हांगा जर सगळो VCR बी काढून दवरलो, हेंकां कितें जाय सगळे पाड घालपाचे, जर हेंच्यांनी काढून दवरले दिल्ली व्हरून कितें करतले, बेश्टे उसयतले आनी काय करपाचें ना। म्हणजे त्या बॉडीची विलेवाट परत तशी ह्या भावान स्वताक म्हाका अशें दिसता की हांकां सपोर्ट करून आपली केस आपल्यानूच पालयली कशी अशें आमकां दिसता। केन्ना तेणें जर नेट धरलेलो की म्हाका तुमचे कडेन हांगा FIR नाका, आपूण पयलीं दिल्ली व्हरून ते पोस्टमॉर्टम करता जाल्यार कितें बरें जातलें। कालच्यान तेणें बरो थांबून धरलेलो, आज पळयलेले रे म्हाज्या मागल्या, काय जावपाचें ना। आमी सरकाराक विनंती करूंक सोदता की ह्या केशी बद्दल सरकारान खरें म्हणलें जाल्यार मुद्दम जावन आपूण जावन हेची चौकशी करपाक जाय। आनी कित्याक हितून गोंयचें नांव पिड्ड्यार जालें, त्या गुप्ताक लागून ते एका वर्साची बायल ती मेल्ली तेका लागून आतां ही परत हरियाणाची बायल आनी ती तुमची कार्यकर्ता नांव पिड्ड्यार जायत वता। हेजेर कसून चौकशी करा, VCRचेर व्यवस्थीत हे पळया तिका रेप जाला का पळया, कित्याक तेच्या भावाचो आरोप आसलो म्हणून।